कारापूर सरवणा वचून आमदार विरेश बोरकारान लोकांची भेट घेतली। तशेंच मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो। या प्रकल्पा आड सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली ना जाल्यार आंदोलन आणि खर करपाची शिटकावणी विरेशान दिल्या। हांवें स्वता ही कंप्लेन ह्या लोडा प्रोजेक्टाचेर घातलेली आसा। तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आसा तांकां ही कंप्लेन घातलेली आसा। काल जेन्ना आमी गेले तितून आमी सगळे जे प्रश्न ह्या लोडा प्रोजेक्टाचे हितून आसा जावं ते एनवायरमेंट विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा येता TCP क्लियरन्स तांकां कशें ग्रांट केलें म्हणल्यार टॅक्निकल क्लियरन्स तांकां कशें ग्रांट केलें हेच्या बाबतींतूय आमी उलयल्ले आसा। आमी इतलेंच सांगता, काल पासून आमी वचोन CTPक सांगलेलें आसा की फाल्यां कितें जालें नाल्यार तुमी व्हडलो आंदोलन मेगा आंदोलन जावपाक शक्य आसा। आमी सगळे येवचे पडटले TCPन जावं आनी खंय। मागीर तुमी म्हणनाका की आमी येयले लोक परत परत आमकां हें करता अशें म्हणनाका। आमी एकूच म्हणटा की गोंयकारांनी युनायटेड रावचें पडटलें। हे असले प्रोजेक्ट जेन्ना येता हे प्रोजेक्ट घातक आसा। हो प्रोजेक्ट बंद जायसर आमचो तेंको जो आसा तो कारापूरकारांक आसतलो। आमचो क्लियर कट डिमांड आसा की ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काडचो म्हणून। कित्याक आजून पर्यंत हें काम चालूच आसा। सो हें काम पयलीं म्हटल्यार बंद जावपाक जाय कित्याक खुबश्यो इरेग्युलरिटीज आनी इलिगलिटीज थंय चालू आसा। सो ह्यो स्टॉप करपाचो जो डिमांड आसा तो आमी घातला।